फॉर्मलीन नुस्तें प्रकरणात जो इम्पोर्ट एजंट फितूर आसा ताचेर सरकारान कडक कारवाय करची। हो मुद्दो गंभीर आसा आनी हो बेगिना हाताळपाची गरज आसा। 3 ऑगस्ट मेरेन इम्पोर्ट नुस्त्याचेर बंदी हो उपाय न्हय। तांकां ख्यास्त जावपाक जाय, एनसीपीचो अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसुझा उलयला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आयज भरपूर चर्चा जाली, भरपूर बाबाड जाली आणि हो एक सारको इम्पॉर्टंट म्हणटा तो मुद्दो आसला आणि एवरी पार्टीन हेजेर एक चर्चा हो डिस्कशन करपाची सारकी गरज आहे। मनशाचें हेल्थ म्हणटा तें वेल्थ, जेन्ना मनशाचें हेल्थ तर दुसऱ्याक लागून बिगडता, दुसऱ्याचे मिस्टेकीक वा दुसऱ्याचे आशेक लागून जरी तर इनोसेंट मनशाक तर त्रासां पडटा जाल्यार हें सारकें न्हू। आनी आमचे गोंयकार हे भाशेन केन्नाय कितें करपाक वचनाय, कित्याक आमी सदांच म्हणटा ते भाव भाव एकठांय रावन आमी हे गोंय चलोवपी असले आनी हे जे फॉर्मलीन जर फॉरेस्ट तेजे मारला आनी हें केलां आनी ते नुस्त्यान घायला जाल्यार आमकां इल्ली दूख जाली। कारण आमचे गोंयकार फिशर बोट, आमचे नुस्तें मारपी तो धंदो करपी हिंगा असले नुस्त्याक मारपाक केन्ना हें करपाना। आयज पासून गव्हर्मेंटा हेजेर चर्चा जाली, गव्हर्मेंट हेजेर बोबाट मारीत रावलो, लोक बोबाट मारता, गव्हर्मेंट ताका आन्सर दिता। गव्हर्मेंटान एक स्टॉप हाडले, 15 दीस मार्केट तुमकां चालू जावचो न्हू म्हणून, आनी 15 दीस देखून गाडयो ह्यो भायल्यो गाडयो येवन ह्यो मार्केटान वयच्यो ना, हें जावपा ना म्हणून। पण हांव सांगूंक कोत्ता तें इतलेंच, जो मनीस ह्या मनशान लोकांचेर तर फेवला जिविताचेर हो मनीस असले हें काम करून गेला, त्या मनशाक खास फावो जावपाकूच जाय। आनी हें गव्हर्मेंटान इजी घेवप ना, आनी हें तर इजी घेयलें अशेंच उरलें जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम गोंयांत जातलो। आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी मागता, जे हे बाजारान आयज हे भाशेन जाता तेजेर एक पावल मारपाचें आनी जो कल्प्रीट कोण आहा ताका धरून फास्ट दिवपाचें ह्या गव्हर्मेंटान मुखार सरों जाय।